ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಂಘ ನಮಸ್ಕಾರ. शारदा महोत्सव संदर्भेरी विंगड विंगड शारदे दाखोवचे सल प्रयत्न यूथ ऑफ GSB करता आसता. आज ही आमी खंय येवन पावल्याच म्हळ्यार कोडयालचे VT रोडार अंत आशित असले VT रोड बालक वृंद मंडळी म्हणून आसा हांनी करचित असले एक शारदा महोत्सव कार्यक्रमाक येवन पावल्याची भारी चंद एक शारदा पूर्ण शारदा चंदाची हांगाच एक विशेषत कसं म्हळ्यार सनी शारदा ते पळयतना तुमकां भारी खूश जाता आनी एक प्रोसेशन आ दिवस लास्ट डे कसं असतं की त्या दिवस ते मोगार मळल शारदा पळोवच्या काही मस्त जन येवन हांगा भाग घेताच. आज आम्ही तुमकां हे एपिसोड करूंक एक कारणच कसं म्हळ्यार हांगा दीपालंकाराची एक वेवस्था केला. भारी चंद दीपालंकार तुमकां पळयतनाच कळटा त्या शारदेक विंगड कसं नाही लाईट घालनाची खाली ते दिव अशें पुरो पोणते अशें पुरो आनी ग्लासाचे एक दिव म्हणटाचे ताजेर एक दिव जोडोवन तांणी त्या ब्रायटनेसार मात्र शारदेक पळोवचें तसले एक वेवस्था हांगा केलेलो आसा. तशें हांव तें दाखोवका आनी मस्त जाणां लागीं हांगा उरलोका तुमकां हे विशय पावका मस्त जाणां येवचें जायना अशें पुरो आनी घरांतू बसून त्या देवा लागीं मागताची म्हणून आमी लेखता आसत. तशें हांव आयच्या एपिसोडांतू VT रोडा अशें शारदा महोत्सव कशी जाता कितले विजृंभणेर जाता दीपालंकार कशें आसा हे आमी आतां पळोवया. आता आमगेलो तो कृष्ण भट मामा आसाची कृष्ण भट मामा मस्त वर्स कोण सेव करता आसाची हांगा कृष्ण मंदिरा जावन अशा पुरो हे शारदेक जावन अशा पुरो तुमगेले व्हडले जबाबदारी आसा. हे संदर्भेरी शारदे महोत्सव संदर्भेरी कसं पुरा पूज जाता हे प्रतिष्ठा जावची कदना विसर्जन कदन म्हणून आमगेलो ऑडियन्स ಸ್ವಲ್ಪ सांगते. हंसासन समारूढे वीणा पुस्तकधारिणी गीतवाद्य प्रिये नित्यं नमो देवी सरस्वती कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. ये संवत्सराचे
शुभकृत संवत्सराचे शरण नवरात्रीचे पर्वकालारी सर्व आमगेले समाज बांधवाक नवरात्रीचे शुभाशय सुरवे सांगताची आता सांगिले वरीची हे VT रोड बालकवृंद म्हणल जाल्यार एक संस्था म्हळ्यार हांगा आमगेले नलंदा स्कुलांतू तांणी पूर्वांतू तांगेले विद्याभ्यास काला वेळारी कसकी एक देवीले आराधन कोरका इतू म्हळ्यार आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे आचार्य मठा वटारा जेवता जाल्यार होड शारदेचे एक तेंचे एक वैभव इत्यादी पळोवन ते चिरडवांक आमगेलेच एक शारदा आमी जी भक्तीन प्रितीन एक आराधन कोरका म्हणल जाल्यार तांकां मना दिसून हे कृष्ण मंदिराचे स्थळाचे अवकाश तांणी घेवन हांगा साधारणत ह्या वर्स 24 वर्स वयल वर्स 25 वर्साचे एक वर्साक पादार्पण जाता तशी एक 24 वर्सां म्हळ्यार 24 वर्सां पुरवांग हे जागेरी ते महादेवीले तांणी मुख्य जावन कसं जालें म्हळ्यार हांगा चेरडुवान हाका नांवाची चेरडुवाल शारदा बालकरा म्हणटा जाल्यार हांगा आनीक सन्न चेरडुवा इतू म्हळ्यार स्कुला चेरडुवा तांणी साधारण एक 5 की 6 क्लासा नंतर आमगेले एक संस्कार की इत्यादी मेळता म्हणल तसले दृष्टीरी पुराय चेरडू हंगे येवन सुरवेक यावत्तू कार्यांत भागी जेवता तसले तसली शारदा तसले एक आकृती म्हळ्यार चेरडुवांक वग्गी एक व्हड आकृती म्हळ्यार चेरडुवा एक भंय आसता हें कशें जालें म्हळ्यार तांणी पूजे करूंक योग्य जेवता तसले ते एक सनाची एक आकृती आशिल्ली तसले ही शारदा म्हणटाना ते हांगा आमी कशें जालें म्हळ्यार वेंकटरमण देवस्थानाक मूला नक्षत्रारी प्रतिश्ठ जेवचे मुलायां प्रतिष्ठिता देवी श्रवणांते विसर्जनम म्हणून अशी शास्त्र सांगता शारदा पुजेक तशी मूला नक्षत्रारी थंय प्रतिश्ठ जेल्ले कडले तदनंतर त्या दिवस आमी शारदा ते खंयची जागेरी थंय ते शारद करताची तेगेले शिल्पिलेगी आमी प्रतिग्रहण करून कृष्णाल सन्निधानाक ते देवा दाखोवन हाड हांगा हे प्रतिष्ठ जेवता तसले जागेर दवरचे ताजे नंतर वयल दिवस म्हळ्यार साधारण षष्टी येता साधारण एक तिथे लेकारी केलो फाटी पंचमी षष्टी अशी षष्टी चडती षष्टी येता तस देखून त्या षष्टी दिवसाक हांगा महादेवीक त्या महासरस्वतीक पूजन जाता ताजे त्या दिवसू त्या महादेवीक प्रातःकालारी महागणपती हवन की सायंकालारी दुर्गा नमस्कार इतू म्हळ्यार व्हड सेवा कसो जाल्यार म्हळ्यार देहदंडन करता तसले सेवा दोन्ही विशयांतू इतू म्हळ्यार आमगेले चेरडवांक तांकां एक मुखावेले दिवसांतू देवाल आराधन कशी कोरका म्हणल तसले एक संस्कार दिवता तसले खंयची कार्य आसा त्या पुराय हे शारदेल हांगा शिकोवन दिवता तसले म्हळ्यार आतां जे म्हालगडे म्हळ्यार फुडले सन्न चेरडव आतां तांणी व्हड जावन तांगेले विद्याभ्यास की उद्योग की व्यवहार की इत्यादी जावन गांव परगांव आसले रीती तांणी हे संदर्भार हांगा येवन तांणी अनन्य भक्तीन हांगा सेव करताची तुमी पळोवचे पुराचे इतले पुराय चेरके पुराय हांगा मंगळुरांतू हांगा आसले रे तांणी पुराय आतां हे शारदा महोत्सवा वेळार येवन पाविले शिवाय नित्यांतू तांणी तांगेले उद्योग की व्यवहारा संबंध गांव परगांव आसताची इतू म्हळ्यार त्या वेळार तांणी केलेले तसले ते चेरडपणार केलेले खंयचे आसा ते तांकां ते आवसून आमकां उद्धार केला आमकां तिणें हात धरला आमकां चांग विद्या की बुद्धी दिवन आमी आतां हें स्थानमान घेवका जाल्यार कारणीभूत कोण म्हळ्यार आमी पुजा केलेली ती महासरस्वती म्हण तांगेल्या मनांत आयला म्हणटाना तांणी येवन तशी धाकल्यांक आतां कोण चेडू आसा जी तांकां तांणी पुराय कसकसल कोरका तांगेलें काम कसं जालें कशी कोरका म्हणल खातीर अशी फुडले दिवसा सुरवे दिसाक दुर्गा नमस्कार चेडवानाची दुर्गा नमस्काराक तांणी भागी जावन नमस्कार घालच्यो 108 तशी जी आयची दिसा म्हळ्यार नंतर वयले हेरदुसाक आमी दुर्गाष्टमी म्हणटा जी त्या दिवसू दिपालंकारा सेवा हांगा जाता आसता आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे शारदा नंतर वयले दिपालंकार प्रथमतः म्हणत आमगेले कृष्ण मंदिराचे हे शारदेक तशी ती कसं म्हळ्यार मुख्य आमगेलो उद्देश कसो जाला म्हळ्यार ते देवस्थाना शारदेंतू कसं ते तांणी आचरण करताची तशीच ही म्हळ्यार महाजनो येन गततस्य बंधः आगे एक चांग विशय कोण ते करताची ते फॉलो करचे म्हळ्यार त्या मार्गाक आमी चमकल्यार आमकां सुलभ जाता म्हणून तशें आमकां आदर्श कसो जाला म्हळ्यार ते आचार्य मठा वटारा जेवता तसले ते शारदेचे थंय तांणी खंयची एक तांणी एक संप्रदाय कोरून आयिल्ल्याची तेंचे संप्रदाय हांगा आमगेले शारदे करचे जाल्यार थंय मस्त अणवाळपण म्हणटाचे इतू म्हळ्यार थंय मस्त शास्त्रोक्त रितीर जावचें हांगा शास्त्रोक्त रितीर जाता जाल्यार हांगा चेरडू म्हणटाची एक आवसुलेगी चेरडू कशी आसता
कसं ती गेल्या कसल्या रेची आवसूले की चेरडान कसले गलीज जावन आयले रेची आवसू ते गलीज म्हण लेಕ್ಕನ मुखी जावन कसले म्हळ्यार आवसूल प्रीती तशें हंग कसले म्हळ्यार हे शारदेक चेडणू वाल भक्तीन करतसले तस देखून हंग आमी मस्त शास्त्रोक्त ರೀತಿಯಲ್ಲಿ जाल्ले ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ चड उणें आसता म्हळ्यार ताका नक्षत्रांतू त्यांची नक्षत्रारी जावं का एक विसर्जन श्रवणांतेरी जावं का म्हळ्यार तसल नियम आमी दवरनी न्ही म्हळ्यार मस्त नियम केले री चेडवांक हांगा येवन तांकां भागी जेवचे कश्ट जाता मुख्य जेवण कसं म्हळ्यार चेडू म्हळ्यार मुग्ध तांणी मुग्ध म्हणताना तांणी प्रितीन भक्तीन एक आवसूल कशी तांणी करताची तशी जी हे आवसूल तांणी सेवा करता आसाची तशी हांगाची एक संप्रदाय आमी वाडोवन आयला आतां येदोळ ते 24 वर्स थंय हांगा चलता आसा वैल वर्स 25 वर्स आतां त्या वैल वर्साचे तांणी मस्त आयोजन घालून घेतिल्लें आसाची तस देखून तांणी त्या वैल वर्साची आतांची तयारी आमगेल्या देवस्थानाची शारदाक 100 वर्स म्हणटाना तांणी कशें आयोजन केलां ताची एक पर्संटेज म्हणटाची त्या पर्संटेज वायज तांणी हांगा आयोजन केलां तस देखून तांणी शारदे लागीं मस्त तांणी आजी विशेष जावन प्रार्थनापूर्वक ताजे कसं तांणी आयोजन केलां ताजी शुभारंभ आज कोरोस म्हणटाना हे पुरे कार्यक्रमाक मुखी जावन आमगेले सर्व समाज बांधवान आतां लाईव्ह वता आसा पुराय जनान घर कडेन पळयता आसा पुरोची जाल्यार तुम्ही साक्षात आता मागशी भजन जाता आसा ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ म्हणून आमगेले दोळ्यान पळयल्यार मात्र ताका चंद आई तस देखून तुम्ही हे प्रतिष्ठ जालें तसले जागेर आज माहेश्वरी म्हणून सांगला इथं म्हळ्यार हेची महालक्ष्मी स्वरूप ताका तिनी स्वरूप म्हणून सांगला तिका श्री भू दुर्गा म्हणटाची आम्ही महालक्ष्मीले आराधना तिगेल विंगड विंगड कालार तिणे विंगड विंगड रूप धारण करून ते असुरांक संवार केलेलो तसले म्हणटाना आजी माहेश्वरी म्हळ्यार महेश्वराली बायल महेश्वराल धर्मपत्नी आयची नंदी वाहनार बशिल तसल ती एक गौरी महागौरी माहेश्वरी म्हळ्यार तिची तिगेले विशेष अलंकार हांगा केला तुम्ही पुराय जनांनी येवन हांगा भागी जावन हे दीपालंकारांतू तुम्ही एक अनुभव घेवका तुम्ही भागी जावन ताजे खंयचे एक चांगपण आसा जावं तिगेले एक अनुग्रह आशीर्वाद खंयचे तुम्ही घेवका म्हणून हांव कळीत हांवें ते आडळित मंडळी तर्फेन हांव आनी आमगेल्या कृष्ण मंदिरा तर्फेनय हांव विशेष तुमगे लागीं निमगून घेता मस्त धन्यवाद कृष्णमठ माम मस्त चंद करून विवरण दिलं तुम्ही म्हळ्यार मना पावचुवरी त्या चेरडू कसं करता की बालक वृंदा मंडळ त्यांनी कसं करता की त्यांनी इकडची काम चंद करून सांगून दिला इतले वेळ उरलेला मस्त धन्यवाद थँक्यू वीटी रोड बालक वृंदाचे मस्त जन एक सेव करताले असायचे वॉलंटियर्स आणि त्यांनी मॅनेजमेंट आणतोय असं तांतू आडಳಿತ मंडळी तोय असायची आमगे लोट नरेश प्रभू आसा 24th इयर एक खंयचे एक कार्यक्रम इतली वर्ष चलची म्हळ्यार पूर जनाल सहकार जावं का हे वर्षे भारी चंद आणि नेक्स्ट वर्ष 25th इयर ताका एक कसं प्लॅन असतलं ग्रँड सेलिब्रेशन करका म्हणून इतली वर्ष दोकून जत्त आसा ताची पुरा माहिती दिवचेला आमगेल्या ऑडियन्साक कसं सांगू आमगेल्या ह्या पटीच्या 24 वर्साच्या शारदा महोत्सव आम्ही स्कुला वच्चे टायमार दाखून स्कुला वच्चे टायमार हें स्टार्ट केलेलं आम्ही तेन्ना आमकां मस्त कश्ट जाता आशिल्लें म्हळ्यार घरा घरा वचून कलेक्शनांनी पुरो करून स्टार्ट केलें तसलें एक शारद हें आमी वर्सान वर्स आमकां तीन आमकां खंयचे विशयार जाल्यार आमकां सोडून घाल आमगेल्या शिक्षणा विशयी जावो आमगेल्या शिक्षण जत्ता वयले नंतर वयले विशय जाल्यार आमकां तिणें खंयचे विशयार आमकां सोडून घाल न्ही आतां आमी कशी म्हूण म्हळ्यार वताची आमगेले केला वता यंगर जनरेशन म्हणून सांगून आसा तांणी येवन तांकां एक उमेद आसा कलेक्शना वच्चे तांकां म्हळ्यार कॉलेज स्कुला वच्चे टायमार जायना जाल्यार आयतारचे शनिवार दनपार नंतर तांणी येवन निमगून आमी कलेक्शना वताची इन्विटेशन दिवन येताची म्हूण सांगून तांणी वचून कलेक्शनांनी कोण घेवन येताची तशी आमगेले एक केलो आमी फूड दाखोवन आमकां एक डोनेशन दिलेलें तसलें आमगेले केलो सेवेदार आसाची तांणी आमकां मस्त रेट दिली तें एक 25 वर्स दाखोवन 24 वर्स दाखोवन आमकां सहकार केलें मस्त जन आसाची सनी 25 वर्साक ह्या वर्सा सांगका जाता आमगेल्या जनाक इता म्हळ्यार ते माहिती आत्ता पावला रे येवची वर्स मस्त जन येताची जेव तांकां मनांत कसं की लेखून आसतात देवाक एक समर्पण करका की म्हूण कसं नाही आशा पुरा तांकां सांगचे जाल्यार कसं सांगू आमगेले 25 वर्साचे कसं पुरा आमी गल्ला म्हळ्यार आलोचना आमगेल्या पुरा राजेश पडियाराक 25 वर्साचे आमी कसं पुरा करताची कसं आमी आलोचन केला कसं पुरा आमगेले विशय आसा ते पुरा राजेश पडियार सांगता राजू मस्त एक लायक वॉलंटियर पुरा कामान तुवें भाग घेतला आणि 25 वर्साक एक मनांत आसता हें कर का देवाला कोरून घेऊ का आमी म्हूण सांगून कसं आसा मनांत 25 वर्सां एक रुपया प्रभावळी नव करका म्हणून आशा म्हणल्यार तांचो रत्नखचित करका मागीर ताजे किर्तीमुख म्हूण आसा त्या भांगराचे कोरून एक
विंगड नमन एक प्रभावळी करता म्हणून आमगेला आशा आणि 2-3 असं विषय त्या सांगू का ती आमकां चलायसून दिवं का मागीरची आमी कसं म्हणून सांगताची आणि अलंकार प्रति दिवस भारी चंद पळोवच्याक ताजे विशय आणि नेक्स्ट इयरा कसं आलोचन केला विशेष रितीर कसं नाही असवाय विशेष रीती म्हणून आता आम्ही लेखनीची आणि एक शारद एक 6 महिने असताना आम्ही आलोचना करून कसा अलंकार म्हणून आम्ही लेखताच आणि हंग प्रति दिवस जेवचे अलंकारा विषय ಸ್ವಲ್ಪ सांगचे रे म्हणल्यार त्या सांगचे कसं म्हणून आमकां सांगू कळना म्हणल्यार आमकां मात्ता येईल तशी करता वचच्या मागीर 4 जाणां निमगुच्या केल्यार कशी म्हणून ताणें सपोर्ट केल्यार त्या मुखार करता वचच्या तेजे येवन आमी आतां विंगड नमुन्याचे अलंकार करता आसतच भारी खुश जाल्ले उलोवन पुरो जनांक धन्यवाद उलयल्या खातीर थँक्यू थँक्यू
जयतु 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 शारदे VT रोड बालकवृंद आणि एक आकर्षित झालं शारदा महोत्सव कार्यक्रमाचे संपूर्ण विषय कळी तुमकां भारी खुश जाता एक कमिटी कोरनु शारदा महोत्सव करची म्हळ्यार तितले सुलभ ना पोरा जन वेंगड वेंगड कामार आसायचे आतां आनी स्टुडंट लायफांत आसतना केलें तसो एक स्टार्ट जालें हें शारदा महोत्सव हाजे 24 वर्स म्हळ्यार 24th इयर सेलिब्रेशन येवचे वर्स 25th इयर सेलिब्रेशनाक भारी एक व्हड जबाबदारी तशेंच तांणी मनान तुले केले सुमार विशय आसा आनी फाय म्हळ्यार एक आयुध पूजे दिवसू हाजे विसर्जन कार्यक्रम जाता ते संजे वेळा सुमार 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕೊನು ಬಾಯಿ ಸರ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದು ಕೊನು ಮಮ್ಮಾಯಿ ತಳೆಲ್ಲ ವಚ್ಚುನು ಅಪಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಚ್ ರೋಡ್ ಡೊಂಗರ್ಕೆರೆ ಪುರ ಜಾವನು ಮಗಿರ ಅಪಾಸ್ ಮಮ್ಮಾಯಿ ತಳೆಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾವ್ತಾ ಜಾವನು ಭಾರಿ ಏಕ ಚಂದ ಜಾತತೆ ಪಳೋಯ್ತಾನ एक ಸೌಂಡ್ ಪೊಳ್ ಮಾಡಲ್ ಶಾರದೆ ಪಳೋಚ್ ಮಾಡಾರಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ जावन ह्या एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खूश जावन आसतलें आनी हांव एक माहिती तुमकां दिवूं का हांगा दीपालंकार पळयतना कितले दिवू आशिल्ले म्हणून तुमी आलोचन करता आसतात सुमार 3000 चड म्हळ्यार तांचो पणटे अशा पुरो ग्लासा दिवू अशा पुरो अशी विंगड विंगड रितीर तांणी एक आचरण केला अलंकार केला जावन ते पुरा तुमकां पळोवन भारी खूश जावन आसतलें तुमगे फॅमिली एंड फ्रेंड्सां सांगयाची आनी येवचे वर्स 25th इयर सेलिब्रेशन हांगा येवचे प्लॅन करायचे ते देवा पळोवचे तुम्ही प्लॅन करता म्हणून आमी लेखताचे आनी घरांत बैसून पळयला तांकां मस्त खूश जावन आसतलें आमगे येवच्या जायनातल्यारी यूथ ऑफ GSB पळयल्या म्हणून लायक शेअर कमेंट खंडीत करायचे म्हणून आपास हांव निमून घेता आसा इतले वेळ ह्या एपिसोड पळयल्या खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू